येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. बेकायदेशीर बांदकाम नियमित करपा खातीर कुमदादाच्यो जमनी वापरल्यात असो आरोप करून समाजवादी तारा केरकारान राज्य मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्याचेर केलो हल्लो. इंडिया अलायन्स आसा सनातन धर्माआड असो युक्तिवाद करून गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मध्य प्रदेशात प्रचार करताना केलो आरोप. हालींच हरियाणात रेवारी जाल्ले 10वे सिनियर नॅशनल लगोरी चॅम्पियनशिपात दादल्यांच्या गोवा लगोरी पंगडान मेळयले रौप्य पदक, जाल्यार बायलांच्या पंगडान मेळयले कांस्य पदक. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. कुमदाद जमनीचेर बांदिल्ले घर मोडून उडोवपा विशीं प्रसार माध्यमांनी खूब चर्चा चालू आसा. आतां समाजवादी तारा केरकारान सरकारांतल्या एका मंत्र्यान कुमदादीच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपा खातीर निमित्त म्हणून वापरल्याचो आरोप केला. मतां मेळोवपा खातीर तशेंच कांय बेकायदेशीर लोकांची राखण करपा खातीर बेकायदेशीर रितीन घरां बांदपाचें निमित्त वापरिल्ल्याचो आरोप तारा हाणें केला. ह्या प्रस्ना विशीं महसूल मंत्र्याक पयलींच खबर दिल्या आनी कारवाय जाली ना जाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन वचून हे बेकायदेशीरपण उक्ते करपा खातीर आनी थांबोवपा खातीर हेर सगळे पर्याय सोदून काडटले अशें तिणें शिटकावणी दिल्या. तिका ऑर्डर मेळलेले की डेमोलिशन कर म्हणून. आतां तेजो फायदो घेवन आमचो एक मिनिस्टर आहा तो काल एक स्टेटमेंट दिता तो की कोमलुदाताचे ती जे घर म्हणला ती 40 वर्सां पासून थंय आसलेले अशी जाय ते कोमलुदात घरां आसा तांकां लिगलायज करपाक जाय अशें म्हणून. हेका कारण एकूच आसा. आमी फाटल्या वेळार एका इन्सिडेंटा वेळार सांगलेले की फॅमिली कॉलनी केल्या म्हणून. हावज हेतून कोमलुदात लँडान फॅमिली कॉलनी केल्या आनी थंयसर ऑफिसाच्या लोकांक जाय त्या लोकांक जी हांगासर रावत नासलेली ऑफिसान काम करता म्हणून तांकां बांदून दिल्या. हांवें ऑलरेडी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक कंप्लेंट केल्या. आज तो तिच्या आदाराचेर धरून आपल्या लोकांक म्हणजे ते घरां फिक्स करूंक सोदता, तांकां एनओसी दिवंक सोदता, तेंचे घर म्हणजे कायद्याचें करूंक सोदता. अशें करून तो मनीस आपूण जो 7 वर्सां पासून जिखून येयल्लो जो सांगतालो त्याने कोमलुदाताचेर अशी कितली घरां तुमचें घर मोडटलो नाजाल्यार म्हाका वोट घाला नाल्यार आपूण तुमकां काबार करतलो. हावजींग बोर्डाची कितली तरी घर आसा जे लोकांनी पेमेंट करून हावजींग बोर्डान गव्हर्मेंटाक पेमेंट करून घरां बांदलेली आहा त्या लोकांक सुद्दां धमकी दिवन घरां मोडटा म्हणून सांगल्या. म्हाका हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक खरें म्हणलें रिक्वेस्ट करता की जे त्या कॉलनी फॅमिली कॉलनीन पळय घरां बांदल्या तेतून टेर्रास घालताना सुद्दां लोकांनी फोटो काडल्या डेट घालून. हे लक्षांत दवरचें त्या मिनिस्टराक की डेट घालून न्हू टेर्रास घालताना लोकांनी फोटो काडलेले आसले. बेश्टो शिता फुडें मीठ खायनाका आनी कोणाच्या खांद्यार दवरून कोणाचे बंदूक मारिनाका. सारकें तूं खरोच जी 40 वर्सां पासून लोकांची घरां आसा ती खरीच कायद्यान जावपाची. तुजी काल बांदतलो तूं जे लोक थंय रावनासले तेचो स्थायीक नासलेली असल्यांक तूं घरां दितलो आनी तेंच्या हेजेर तूं आपली बी काम साधून घेतलो. जर हे कोमलुदात लँडवाले आनी ऑफिसर पंचायतवाले जावं खंयचे जे डिपार्टमेंट तांकां जर हेल्प करता जायत हांव विजिलन्साकूय बी कंप्लेन घालतले आनी सगळ्या वाटेन ब्लॉक करून दवरतले. आनी मागीर पळयता हांव 4 दिसांनी बांदलेली घरां कशी लिगल जाली ती आनी वर्सांची वर्सां असलेली घरां कित्याक लिगल जायना. इलेक्शना वेळार तांकां धमकी दिवन दिवन आपले पोट भरता आनी आपली खुर्ची सांबाळटा आनी आतां शेत उलयता. गोवा 365 खातीर निखिल जल्मी. चवथ तेंगशेर पावल्या. लोकांची नेटान तयारी चल्ल्या. दिवचलच्या बाजारात वर्सान वर्स येरादारीची समस्या निर्माण जाल्ल्यान अंदू नगरपालिकेन हो प्रश्न तडीक लावपाचें थारायलां. चवथी वेळार बाजारात येवपी गाडयांचेर पुराय तरेन बंदी आसतली. ट्राफिक पुलिसांनी दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन येरादारीचें योग्य वेवस्थापन करपाक मदत करची अशें लोकांक आनी विक्रेत्यांक नगराध्यक्षान उलो मारला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. चवथीन जो घोळ जाता मार्केटान तशेंच भितर पार्किंग वेवस्था सारकी नासल्या कारणान दिवचल पालिकेन आनी ट्रॅफिकाची बसका जावन हाचेर उपाय काडलेलो आसा. चवथीच्या 2 दीस पयलीं मार्केटान कसलीच व्हेकलांक ते अलाव करचे ना अशें चेअरपर्सनान सांगलेलें आसा. ताचें पालन लोकांनी करचें अशें ताणें लोकां कडेन विनंती केल्या. कित्याक तर चवथीच्या बाजारात खुबशे ट्रॅफिक जाम जाता आनी
जे व्यापारी आसा तशेंच थळावे लोक आसा तांकांय बी खुबसो त्रास जाता. जे वेपार करपाक लोक येतात तांकांय बी त्रास जाता. ताका लागून 2 दीस पयलीं जी एंट्री आहा मार्केटांची ती सगळ्यो बंद केल्यो वयतल्यो आनी खंयच्याच व्हेकलाक मार्केटान एंट्री दिवचें ना. त्या खातीर सगळे कडेन ट्रॅफीक आसतलें आनी जे नियम मोड करता तांचेर कारवायूय जातली. हेचेर लक्ष दिवन जे लोक वेपार करपाक तशेंच वेपारी आसा तांच्यांनी सगळे ट्रॅफिकाचें पालन करचें आनी जे 2 दीस चवथीच्या भागान नेटान जाता त्वरीत करपाक सहकार्य करचें अशें चॅरपर्सनान सांगलां. सेम जो वार्षिक आसता पळय तशेंच आसतलें पूण अंदू आमकां बरें स्ट्रेंथ दिता म्हणून सांगलें ट्रॅफीक पुलिसान. जवळ जवळ 20 ते 22 पुलीस दिता म्हणून सांगल्यात ट्रॅफीक पुलीस. प्रत्येक गेटीचेर आसतले. चवथीतले कितले दीस बंद आसतलें मार्केटान ट्राफीक? 19 तारखेक चवथ म्हणजे 2 दीस 17-18 मातशें स्ट्रीक आसतलें. म्हणजे बाजारान एकूय गाडी घेवचे ना? ना लास्ट दीस तरी ना, आदले दीस तरी नाच ना. खंय खंय ब्लॉक करतले? सगळ्यो गेटी ज्यो भितर येता पळय सगळ्योच आमी क्लोज करतले. आनी आतां सद्या म्हणजे पार्किंगाचें जें आसा पळय समस्या ती खूब मोठी आसा. थंय खंय खंय पार्किंग केलां? पार्किंग म्हणजे अंदू आमकां असो जागो एक मेळ्ळा म्हणजे फायदो मेळटालो आमी पळयतले. डॅम्पो बिल्डिंग आसल्यो पळय शाळेच्या सायडीक तेंच्यांनी डिमॉलिश केला आनी तो जागो प्लेन आसा. तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला आमी. तेंच्यांनी सांगलां तुमी यूज करा म्हणून. तो एक फायदो पडटलो. मागीर आमी ओल्ड लेडी कडेन आमी रिक्वेस्ट केला आनी हिराबाई हॉल आनी बस स्टँडान अशें करून केलां आमी. आनी ही तुमची आमची फाटली आसाच. शाळाय आमी ओपन दवर म्हटल्यार कितें 2 व्हिलर बीन भितर दवरल्यार दवरूं शकता. ट्रॅफिक वांगडा तुमची जाली मिटींग जाल्या. तेंच्यांनी फूल आमकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलें. ह्या वर्सा कांय समस्या जावची ना अशें दिसता. जावची ना चड. आनी मार्केटान जे वेंडर्स येता पळय तांकां बसपाची कितें वेवस्था कशी कितें ते केल्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व न्हू तशें बसयता न्हू तांकां. ते आडयता ऑटोमॅटीक सगळे जागे आडयतात ते. आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टराय आसतले आमचे ऑफिशियल आतां माटोळीचो बाजार न्हू? हय माटोळीचो बाजार. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इंडिया एलायन्स सनातन धर्माआड आसा असो युक्तिवाद करून गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मध्य प्रदेशात प्रचार करतना आरोप केलो. लोकसभा वेंचणूक जशी लागीं लागीं येता तशे तशे भाजपा विरोधी पक्षाचेर फारपेट करीत आसात. पळयात पुराय बातमी. इंडिया युतीचो मुखेल भाग आशिल्ल्या काँग्रेसीचेर टिका करतना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान लोकांमदीं फूट घालपाचो यत्न करपी कांय घटक आसात अशें सांगलें. इंदोरान पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. आयकात. ग्वालियर की इस पुण्य भूमि पर मैं माननीय हमारी पार्टी के ज्येष्ठ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, इनको मैं आज याद करता हूँ. ये मेरा परम सौभाग्य है कि ग्वालियर की इस पुण्य धरती पे मुझे आने का मौका मिला, जहाँ पे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत यहीं से स्टार्ट हुआ और आज भी उसी अंत्योदय सिद्धांत पे दिल्ली से लेके हर एक स्टेट में हम जब सरकार चला देते हैं तो अंत्योदय के तत्व पर ही हमारी सभी सरकारें चलती है. मैं आज ग्वालियर में हूँ, कल मैं इंदौर में था. जन आशीर्वाद यात्रा में जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निकाली है, लोगों का जन आशीर्वाद लेने के लिए, उस जन आशीर्वाद यात्रा में सहभागी होने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ. कल मैं इंदौर और बाकी 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में जन आशीर्वाद यात्रा पे था. खुद मैंने 4 सभा एड्रेस की. जिस तरह का आशीर्वाद हमें पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि फिर एक बार मेरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जी हाँ बिल्कुल आएगी. 2/3 मेजोरिटी से आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. और जिस तरह से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उर्फ मामा जी जिन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य के लिए फिर एक बार यानी लोग फिर एक बार उनको यहाँ से चुन के देंगी, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ. और इस तरह का नाम बदलने से नीति बदलती नहीं है, नीयत बदलती नहीं है. और इनका एजेंडा है कि सनातन हिंदू धर्म खत्म करना, यही उनका एजेंडा है.
मैं तो कहता हूं कि हर एक हिंदू धर्मीय ने इनका विरोध करना जरूरी है। जिस तरह का अपमानक शब्द और खत्म करने की बात उन्होंने की, वो अपमानित शब्द मैं मेरे मुंह से उच्चारना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आज सभी हिंदू लोगों ने जाग उठना चाहिए और इनकी जगह उनको दिखानी चाहिए। विच इज अ प्री प्लान स्टेटमेंट मेड बाय दैट वन हू ऑफ द जो कोई स्टालिन बिलिन है, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट किया, इंडिया अलायंस की उनकी बैठक मुंबई में होती है और उसी वक्त जिस तरह से वो स्टेटमेंट करता है और वे लिखित रूप से स्टेटमेंट लाया था, ऐसे ही नहीं है, लिखित रूप से ला के स्टेटमेंट किया है। मैं तो सबको आह्वान करता हूं कि सनातन हिंदू धर्म जिनको मुगल न मिटा पाए, जिसको इंग्रज न मिटा पाए, डच पुर्तगाल न मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको खत्म करना लोगों ने बहुत जरूरी है। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकर आणि निखिल जल्मी। केपेच्या मोरपिल्लाच्या सरकारी स्कुलाची अवतिका ह्या शाळेचे पोकळ वाशे गोवा 365 नदरेक हाडल्या उपरांत थळावी यंत्रणा जागी जाल्ली। आता ह्या शाळेचो प्रश्न जाग्यार पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तशेंच केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान खोशी उक्तायल्या। हे काम जाता तितले बेगीन करचें अशें ताणें मागलां। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ते रेन्युवेशन असलेले गव्हर्मेंट हायस्कूल हे मोरपिल्ला। आज जो केपेचो MLA आसा एल्टन डिकोसा यांनी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा एलोंग विथ पंचायत बॉडी आनीक तेणी बरें समाधान व्यक्त केला आनीक इवन तेणी गोवा 365 थँक्सूय म्हणले कडेन आसा कित्याक हे इस्कॉलाचे हायलायट आमी केल्ली म्हणून आनी त्याच बरोबर पयलीं कशी इस्कॉल आसली आनी आतां कशें काम चालू आसा हे तुमकां आमी दाखयतात आनी त्याच बरोबर इन्स्पेक्शन करतरेक करून जातरेक तेंचे व्ह्यू कितें आसात हेय आमी तुमकां दाखयतात। पयलींच आमकां भितर सरतना पंचायतीन आमकां थँक्स म्हणले कडेन आसा कित्याक काय म्हणलें जाल्यार की आमी हे हायलायट केले म्हणून आनी त्याच बरोबर हे काम मातशें फास्ट जावचें कित्याक स्लो आसा भुरग्यांक त्रास जातात खंय तरी शिकपाक हेय आपूण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतलो अशें MLAन सांगले कडेन आसा आनीक त्याच बरोबर ह्या इस्कॉलाचो दर्जो वाडचो आनी हें इस्कॉल बरें जावचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा कित्याक ऑलरेडी हें इस्कॉल जें 100% रिजल्ट हाडटालो पूण 100% रिजल्ट हाडून हें इस्कॉल जें आसा हें सामकें मोडपाक गेल्लें केन्नाय कितेंय इन्सिडेंट जावपाक शकताले तेजे पयलीं हें काम करचें म्हणून ते मागताले म्हूण खंय तरी लास्ट CMान हें आयकलें जेन्ना भुरगीं इस्कॉलाचे लोकांनी धाडपाचें बंद केलें आनी भायर रावले त्या टायमार खंय तरी ऑथॉरिटी येवन तेणी आपूण फालच्यान काम स्टार्ट करता म्हणून सांगलें आनीक ह्या न्यू एकाडेमीक इयर स्टार्ट जातरेकच ह्या इस्कॉलाचे हात घातले कडेन आसा। हायस्कूल आमगेले मोरपिल्ला आनी चलता बट आमकां दिसता मातशें बेगीन जावचें आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां उलयता आमी आनी मातशें जातलें बेगीन जावपाचें दिसता बट कितें जालां पावसा पयलीं स्टार्ट केलें आतां ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले काम स्लो आहा बट आमी कॉन्ट्रॅक्टर उलोवन मातशें स्पीड वाडोवपाक आनी कित्याक भुरग्यांक त्रास जाताय सकाळ बसून हाय जाण भुरगे क्लासरूम आतां पंचायत कांय इनफ आहा ते हॉलूय दिवपाक तांकां थिंग शिफ्ट करपाक भुरग्यांक सो जातलें बेगीन जावचें म्हूण आनी भुरग्यांक सुविधा मेळची म्हूण सामकी मागणी आहा। सध्या वयर धापून घेतलां तेजेर वयलें काम जालां रुफींग शीट्स घायलो हांवें आतां भितर इंटरनल काम चालू आहा 3 क्लासरूम हातीन घेयले मागीर ग्रावंड फ्लोर हातीन घेतले मागीर टॉयलेट ब्लॉक्स हाय ते हातीन घेतले सो आख्खें स्कॉल एक्चुअली इस्कॉला परिस्थिती एकदम सारकी वायट आसली तुमकां तरी खबर आहा म्हणटरी आतां सरकारान हितून दखल घेवन पंचायती आदारान सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचायत आदारान आमी सरकाराक मागणी घायली आनी डिपार्टमेंटान आनी सरकारान म्हाका दिसता हेचेर आतां जायत्या वर्सांनी बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटे भशेन एटलीस्ट आतां तरी नदरगान काम आमगेले केप्यांच्या मतदारसंघात काम असला काम तरी मुखार वयतले। ह्याच इस्कॉलांत तुमी शिकले कितें दिसता तुका आज? खूप तेन्ना परिस्थिती जर पळयली खरेंच वायट दिसतालें आनीक आमी मुद्दम उल्लेख करता की 8 वर्सां 100% रिजल्ट येवन सुद्दां सरकारान नजरे वचून हें खरें म्हळ्यार पयल्या वर्साक 100% रिजल्ट येवन काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें पूण एक उद्देश आसा आमच्या आमदाराचो केपें नंबर 1 करपाचो म्हळ्यार उमेद इतल्या खातीर जाता ज्या जाग्यार ते वता आनी हांव सदां म्हणटा पळय नाल फक्त कमी आनी काम चड करून घेता ताजेंच उदाहरण आयज हांगा हॉलान आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे वॉटर हार्वेस्टिंगाचे प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामा आयल्यात थंय वचचे पयलीं स्कुलाक काम कशें चलता हें पळोवपाची जी तेजी उमेद आसा तेजी जी थर्स्ट आसा ती तांणी आमच्या आमदार एल्टन डिकोस्टा सरान दाखोवन दिल्ली आसा। आज कशी काम चलता? आज सध्या काम चालू आसा सरान
तसो सर आमचो केके आमदार येता साहेबान करपाचो तें काम स्टार्ट जाल्लें आसा तें ह्या म्हयन्यान बेगी जावपाक जाय अशें म्हण सरा कडेन मागणी केली. ओके, आज तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं तें काम चालू आसा न्ही सर. म्हणटकीर हेचे पयलीं ह्या इस्कॉला परिस्थिती कितें आसा? परिस्थिती साम डेंजर आसली सर. केन्ना पडत ना पडत तें कांय कळना आसलेलें. सरान सगळ्या लोकांनी आवाज केन्ना बेगीन स्टार्ट काम जालें. सध्या काम चालू चालू आसा. आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हालींच हरियाणात रेवारी जाल्ले 10वे सिनियर नॅशनल लगोरी चॅम्पियनशिपात दादल्यांच्या गोवा लगोरी पंगडान रौप्य आनी बायलांच्या पंगडान कांस्य पदक मेळयलें. मंगळारा गोंयच्या पंगडाक व्हड उमेदीन येवकार दिलो. यशस्वी सर्ती उपरांत मंगळारा गोंयचो पंगड गोंयांत पावलो. बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आनी दिल्ली हांकां हारावन दादल्यांच्या पंगडान अ गटात पयलो क्रमांक मेळयलो. पूण फायनलींत महाराष्ट्रा कडेन हारून पंगडाक रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. दादल्यांच्या पंगडाचें फुडारपण कॅप्टन सार्थक कवळेकार जाल्यार उपकप्तान मयुरेश गांवकर हांच्यांनी केलें. चॅम्पियनशिपात गोंयच्या वरिश्ठ बायलां पंगडान बरी कामगिरी केली. पूण उपांत्य फेरयेत आसामा कडेन हारल्या उपरांत तांकां कांस्य पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. बायलांच्या पंगडाची कप्तान सुकन्या नायक आनी उपकप्तान वेदिका नायक आशिल्ले. माझे नाव तन्वेश वेंगलेकर, डॉक्टर के बी हेडेकर विद्यालय स्कुलाचो पी टीचर. तशेंच आतां जे लगोरी नॅशनलाक गेल्ले त्या लगोरी टिमीचो कोच तशेंच जॉयंट सेक्रेटरी गोवा लगोरी एसोसिएशन. जे आतां नॅशनल जाले 10th सिनियर लगोरी नॅशनल जे रेवारी हरियाणा हांगासर जाल्ले 8 ते 10 सप्टेंबर ह्या मदीं. आनी तितून आमचे जे सिनियर बॉयज आसा तेंच्यांनी सिल्वर मेडल, तशेंच गर्ल्स जे आहा तेंच्यांनी ब्रॉन्झ मेडल पटकल्लेले आसा. तितून सिनियर बॉयजांनी तांकां पूल ए नासलें आमचें, तितून 5 आउट ऑफ 5 गेम्स म्हणजे फूल डॉमिनेशन केल्लो पूल. तितून सगळे मॅचीस 2-0 ह्या सायडाक जिखले. 2017-18 आमी ज्युनियर हितून आमी गोल्ड मेडल घेतले. तितून आमच्या शाळेचे 7 भुरगे येतले त्या टायमार. तर ह्या टायमार आमकां लास्ट टायम जे SGFI नॅशनल जाल्ले तेन्ना आमकां सिल्वर मेडल जाल्ले. तेन्ना आमचे ऑनरेबल जे गव्हर्नर आसले तेन्ना सत्यपालजी मलीक तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक फेलिसिटेट केल्ले. तितून आमच्या स्कुलाची 10 भुरगीं आसली. तशेंच आतां हे जे नॅशनल जाले भितर आमचे फूल डॉमिनेशन करून आमी ब्रॉन्झ मेडल हे पटकल्लेले आसा. तितून जी भुरगे जावन आसा हांगासर शुभम खेडेकर, आस्था नायक, तशेंच आरव शेणवी, तनिष्का वेर्णेकर, विहान नाबर, तनिश सावंत, युवराज गोबरे, अमोक तिंबे, नमन सावंत, विघ्नेश नायक आनी तसोच आमचो एक स्टुडंट जो एक टिमीचो कॅप्टन जावन आसा सार्थक. जे हे फर्स्ट टायम अशें आमकां ह्या फावटी अशें म्हणजे इतल्या वर्सां भितर अशें फर्स्ट टायम इतलें ग्रँड वेलकम करता. तेजे हांव सगळ्यांचे थँक्यू म्हणून. आमी रेवारी हरियाणा 10th सिनियर नॅशनल लगोरी चॅम्पियनशिपाक गेल्ले आनी आमचो जे मॅची आसा थंय आमी ही ट्रॉफी 2nd प्लेस आनी आमकां सिल्वर मेडल मेळ्ळा. सो आमचो एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो. सरान आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी नॅशनल थंय आमची खूब बरी जाली. मॅची बीन खूब बऱ्यो जालो. फक्त आमकां महाराष्ट्रा बरोबर एकूच सेटान आमी हे जाले. पूण आमी खूब हॅप्पी आसा जे आमकां 2nd प्लेस मेळ्ळी.
माझे नाव आस्था गौतम नाईक. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यालयाचे स्टुडंट. आम्ही रेवारी हरियाणा हांगा गेल्ली 10th सिनियर लगोरी नॅशनल हाका गेल्ली. सो आम्ही ब्रॉन्झ मेडल जितलेले आसा, तशेंच बॉयजांनी सिल्वर मेडल जितलेले आसा. म्हजें नांव उदय तिळवी. फोंडेच्या स्कुलाचो डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यालयाचो हांव लोकल कमिटीचो प्रेसिडेंट आसा. We should encourage our Indian sports basically. This is the only thing. I'm proud of our school, our teacher and our committee and parents. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. राज्यात फुडल्या कांय दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाची व्हड प्रमाणात हालचाल जावपाची अपेक्षा दवरून सप्तकाच्या शेवटाक IMDन येलो अलर्ट जारी केला. राज्यात कांय प्रमाणात अस्थिर हवामान पळोवपाक मेळ्ळें. कांय कडेन शिवरून पावस पडलो आणि ताचे उपरांत खर सूर्याचे दर्शन जाले. चवथी पयलींच्या सप्तकाच्या शेवटाक पावस चड खर जावपाची शक्यताय आसा. IMDन मंगळारा आणि शेनवारा 16 सप्टेंबराक येलो अलर्ट वाडयला. बुधवारा चडावंत आणि उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची क्रियाशीलताय जातली चड खर. शेनवारा खातीर येलो अलर्ट. बुधवारा चडावंत आणि उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. दर्यादेगांचेर हवामान खात्यान खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.